कळीत करप सोदतात की जे खऱ्या अर्थांनी एक तरेची सुनामी टायप जे 16 तारखे साकून गोंय राज्याचेर येवपाची जी आसा ताका लागून जे लाखचे आसपास लोक जे डिपेंडंट आसा मायनींग तेजी उपासमारीची पाळी येवपाची आसात 10-12 हजार ट्रक ओनर ड्रायव्हर आसात ताजे भायर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखाचे वयर लोक आसात आनी हे 16 तारखे सावन हेंचे भवित्व कितें हेंचें फ्युचर कितें हो एक वेगळे एक तरेची सुनामी गोंयांक आयिल्ले भशेन जातली आनी इतलें हो सिरियस इशू सरकार कशे पद्दतीन तो हाताळटा हें जर पळयत जाल्यार खंय तरी अशें दिसून येता की सरकार सिरियसली ना पूण तेमी जे लोकांची भावना लक्षांत घेवन आनी खऱ्या अर्थानच जे 16 तारखे साकून हो आख्खान जे जावपाचें आसा आनी लोक उपासमारीची पाळी लोकांचेर येवपाचें आसा हाजेर लिगली ओपिनियन घेवन लिगल एक्सपर्ट जे आसा सिनियर कौन्सिल आसा किंवा बाकी तें सगळें घेवन जे शॉर्टकट वे कितें आसा म्हळ्यार ही मायनींग आमी कशी ताळोवपाक शकतात चडांत कमीच कमी लोकांक त्रास आमी कमीच कमी त्रासा भितर लोकांक आमी कशें हें करतले त्रास चड जावन दिवपा ना हो प्रयत्न जावंक जाय आशिल्लो आतां एक पळयात दुसरे एक सायडीच्यान सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसा 15 तारखेच्यान 16 तारखेच्यान बंद सरकार म्हणटा सरकारचे लोक म्हणटात आमी आतां मायनींग चालू उरपा जाय पूण मायनींग डिपार्टमेंट 13 तारखे साकून आदेश काडटा आनी 2 दीस कमी करता तर 15 तारखे साकून जाले पूण 16 तारखेक उपरांत बंद उरपा जायना हें करपा सोडून मायनींग डिपार्टमेंट आदेश काडटा 13 तारखे साकून तुमी कळयात म्हणून म्हळ्यार कितें पूण अशें खंय तरी म्हाका दिसता ताळमेल ना पूण ताका लागून पर अशेंय विचारणा जालें की ऑल पार्टी डेलिगेशन गोंयचो एजी खंय आसा एजी कित्याक येना एजी म्हळ्यार पार्टीचे सरकारचें इंटेंशन क्लियर आसा जाल्यार डेलिगेशन बरोबर एजी एडवोकेट जनरल आसपा जाय तेजी खंय तरी उणी दिसता पूण खंय चल्ला ह्या चल्ला तें सांगपाचें म्हळ्यार चल्ला तें सारकें मनांतल्यान चल्ला काय ना हो आमकां दुबाव येवपाक लागलो आतां कित्याक आमी जाल्यार आमी पयलींच म्हणलें की लोकांक फसोवपाचो जर प्रयत्न जाता आसत जाल्यार फसवणुकीच्या पापांत आमी सहभागी जावची ना जर लोकांक खऱ्यांच जर तेजो लाभ जातलो जाल्यार आमी आसा सहभागी म्हणून आमी बरोबर आसात खंयची बेस्ट वे ती घेयात पूण मायनींग बंद पडपाक जायना किंवा अवघ्या थोड्या कमीच कमी दिसां भितर जर अशें तशें 10-15 दिसांचो म्हयन्यात जालो जाल्यार सुद्दां मायनींग परत उरपा जाय चालू लोकांक त्रास जावपा जायना हो हें घेवपा जाय हांगा खंय तरी कलेक्टीव डिसिजन सरकाराच्या वतीन सगळ्यांच्यो आमचो सपोर्ट सगळी आसा पूण मतभेद खंय आसा ताका समजनात म्हाका दिसता की खंय कितें तरी दाखोवपाची दाद वेगळे आनी खावपाची दाद वेगळे अशें म्हणटात पळय त्या प्रमाणे चल्ला काय कितें ते खंय हिंदून सूत्र वाचून दाखयता देर शॅल बी ए काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गव्हर्नर in the exercise of his functions. सध्या हे घडटा आणि घडू शकता 3 चीफ मिनिस्टर आसात कोण गव्हर्नराक एडवाइज करता तो किंवा करू शकता ह्या पैकी इज देर एनी पर्सन who can be called as chief minister who can aid and advise the governor of Goa for the purpose of functioning or what is to be made clear. दूसरे एक हम पणजे भी सांगितले rules of business of government of Goa besides all these things file director मेजावले chief minister पर कशी वच्ची ते rules of business decide करता आणि ह्या rules of business हे त्रिकुटाची कांयच प्रोविजन ना 3 मुख्यमंत्र्यांची प्रोविजन ना 3 मेंबरांची कमिटीची प्रोविजन ना म्हणटकीच चीफ सेक्रेटरी फायल मूव करतकीच एक फायल कोणा कडेन वतली निर्णयाक आमकां अजून खबर ना थंय एक रूल आसा rules of business act the chief minister or in his absence any other minister nominated by him shall preside over the meetings of the council एक तरी चीफ मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टरान नॉमिनेट केल्लो एखादो मंत्री हो प्रिजायड करू शकता कावन्सिलाची मिटींग आता कितें आहा कोण प्रिजायड करतात 3 प्रिजायड करतात
तकली फोडून गेले जाल्यार पळोवप. लगेच एक मिनिस्टरान जर मंत्रिमंडळाची बैठक केली, मंत्रिमंडळाचेर पण मंत्र्याक आपयलं, तातूंत एक मंत्री गेलोच ना. आतां दुसरो मंत्री आपयतलो, मागीर तिसरो आपयतलो. हांगेर संयुक्त मिटींग कावन्सिलाची केन्ना जातली आनी कशी जातली हें आमकां खबर ना. दुसरें, हातूंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचें प्रोविजन ना. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करतले, आमगेले मंत्री आयकतले आनी निर्णय दितले, अशें सद्या तें वातावरण दिसता. आतां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जर करपाचोच जाय तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या नियम करपाक जाय पयलीं. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाचें जालें तर कशें करपाचें आनी ताजी जो पळय चीफ मिनिस्टर आसा तो व्हिडिओ कॉन्फरन्साक मंत्र्या कडेन उलयता, तागेलें स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट कशें करचें हे रूल पयलीं आसूं जाय. जेन्ना आमचे कडेन ह्या सिस्टमाचे रूल नात तेन्ना अशी पद्दत अमलाकच येवंक शकना.